फोंडे पालिकेच्या कायदो सल्लागाराक बेकायदेशीरपणान नेमला. नेमणुकीची चौकशी करपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतला. सल्लागारान राजिनामो दिला. नगराध्यक्ष राधिका म्हणटा कायदो सल्लागार पिळगांवकारान राजिनामो दिला. मुख्याधिकाऱ्यान चौकशी पुराय केल्या उपरांत राजिनामो स्विकारपाचेर निर्णय जातलो. पालिका वाठारांतल्या कामा खातीर खासा समिती नेमपाचें बसकेंत थारलें. समिती 31 मेक थारतली. पालिकेचे नव्या मंडळाची सोमारा पयली बसका जाली. Letter of resignation that was submitted by Advocate Satish S.S. Pilgaonkar, who was legal advisor to this municipal council. The council very strongly felt that the appointment of Advocate Satish S.S. Pilgaonkar was illegal. So while this inquiry is being carried out, the appointment of Advocate Satish S.S. Pilgaonkar is suspended with immediate effect, and all the files that have been entrusted to him will be taken back, and it is only after the inquiry is completed that his resignation letter will be considered. The most important committee which deals with all the financial matters of the council will be the standing committee. Now the standing committee has two ex officio members, that is the chairperson and the vice chairperson, and other than this there will be two more members, because it provides that the Act provides that the standing committee shall have 1/3 of the councillors, fraction to be ignored. So since we have 14 people, there will be 4 members on the standing committee. Cleanliness, their maintenance, and then there will be a planning and development committee, which we have already said we will be going about making a master plan for the city of Ponda, so that we can create a kind of a plan where we plan for all the necessary things for the town. एकोणीसशे 55 10वे सत्तरीत सत्याग्रह केल्ल्या गोविंद भावे आनी हेर स्वातंत्र्य सैनिकाच्या यादीन स्मारक बांदपा खातीर पंचायत मंत्र्यान मंगळारा बुन्यादी फातर बसयलो. पंचायत खात्याच्या निधींतल्यान हें स्मारक उबारतले. सत्याग्रहात वांटेकार जाल्ले स्वातंत्र्य सैनीक सुवाळ्याक आशिल्ले. 10व्या स्मारक उबारपाचें सपन पुराय जाल्ल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांनी खोस उक्तायली. एका अर्थान गोंयचो मुक्ती लढो हो देशाच्या एकात्मतेचो एक आदर्श नमुनो आसा. हो आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय आनी फुडल्या पिढ्यां खातीरूय ही समज दिवंक जाय. 26 जानेवारी 1955 ह्या दिसा सह्याद्रीच्या कुशीन आसलेलो धावे आमचो बारीकसो गांव. ह्या गांवांत वैदिक शास्त्री भाऊ आसलेले गोविंद शास्त्री भावे यांच्या नेतृत्वा सकल हांगासर एक 27 लोकांनी एकत्र येवन एक सत्याग्रह केलो. जें कितें उबी करतले तातूंतल्यान थंय अशें कितें तरी उबारचें जातूंतल्यान काही स्वातंत्र्य सैनिकाची घरां जावं कोणी तरी गांवचे लोक थंय आपली स्वताची उदरनिर्वाह करतले. म्हणजे कोणी तरी म्हणजे तें जें स्मारक जें आसा हें सदांच तें देखरेखी खाल उरतलें. म्हणजे कोणी तरी बाबा 2 म्हयने गेलेत ना 3 म्हयने गेलेत ना असं जावं नये आनी ती जिवंतपणां येवची. हें स्मारक जिवंत जावचें जिवंत आसचें म्हणून हांगा कितें तरी जिवंत हो वेवसाय चलूंक जाय. आमी 1955 सालार हांगा 27 लोकांनी सत्याग्रह केला. त्यात मी पण माझा भाग होता. तेव्हापासून आमचे सुटून आल्यापासून आमच्या मनात होतं काय तर इथे एक स्मारक व्हावं असं आनंद झाला. असंच व्हावं असं स्मारक व्हावं असं इच्छा होतीच आमची पूर्वीपासून. आम्ही सुटून आल्यापासून इथं स्मारक बांधायचं आणि आम्ही 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 19 डिसेंबर आम्ही शाळेकडंच असं हे झेंडावंदन केल्यानंतर तिथं आम्ही झेंडावंदनच करत होतो. गोविंद हरिभट्ट भावे शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखाला 27 स्वातंत्र्य सैनिकांनी धावे हांगातल्यान सत्याग्रहाक सुरवात केली. हो सत्याग्रह चालू असताना थोड्यांक तुरुंगवास भोगचो पडलो आणि थोड्यांनी आपले बलिदान दिले. पण आता 52 वर्सां उपरांत त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ म्हणून हांगा एक हुतात्मा स्मारक बांदपाचें थारायल्लें आसा. त्याची आयज पायाभरणी जाल्ली आसा. धावे सत्तरीच्यान देवेंद्र गांवकारा वांगडा अविनाश जोशी प्रुडंटा खातीर. पणजी पासपोर्ट भवनांतल्या लिफ्टीत सोमारा मध्यराती 4 जाण अडकले. 2 वरां 4 जाण अडकून उरले. सुमार 10:30 लिफ्ट अकस्मात अडकल्ली. पासपोर्ट भवनांतल्या रेजिडेन्शियल फ्लॅटांनी रावपी 4 जाण लिफ्टीन अडकले. थंयच्या सेक्युरिटी गार्डान तांकां भायर काडपाचो यत्न केलो पूण ताका तें जमलें ना. उपरांत फायर ब्रिगेडीन रॉड घालून लिफ्टीचें दार उक्तें केलें. 4 जाणांक भायर काडटा म्हळ्यार रातची 12:30 जाली. आमी आमच्या फ्रेंडागेर गेल्लेले आनी उलोवन जालें आमी परत घरा वयतालीं. आमी लिफ्टीन भितर सरलीं. सुमार 10-20 जालेलीं.
आमी उलयत सकयल येता सकयल येता सडनली व्हडल्यान आवाज जालो आनी तुटून पडली खंय आमी आकांतली सामकी भियेली मागीर आमी आवाज केलो बेल म्हणल्यार कोणूच येयना मागीर तेणें दुसरो आसलो आमचो फ्रेंड आसलो तेणें आपल्या बायलेक फोन केलो आनी मागीर तेणें मागीर खूब ट्राय केली मागीर सेक्युरिटीक आपयले आनी सगळे येयले सगळे फ्लॅट आसले लोक आयले आनी ट्राय केली ओपन करूंक ओपन जायना आली आमी आमच्यानी भितर रावंक जायना आलें चड हीट जाली ना मागीर तेणें फायर ब्रिगेड आपयली आनी मागीर तेणेन वर्सान मागीर ओपन केली. कितले जाणां आसले? आमी 4 जाणां. नांव सांगपाक शकता? म्हाजी मिसीस प्रमिला, म्हजो चेडो सॅम्युएल आनी म्हजो फ्रेंड वयर रावता? हय फ्रेंड वयर रावता. मागीर फायर ब्रिगेडीक धाडले? हय फायर ब्रिगेड येयले ते येयले रोखडे आनी तेणी खूब ट्राय केली मागीर जायना जावन मागीर तेणी वर्सान कितें घालून मागीर डोर ओपन केले. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.